शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय तो बोल नहीं चलेगा ही घोषणा दिली देश में एक प्रधान एक विधान एक निशान चलेगा। त्या घोषणेच्या आधाराचे वेगवेगळे जनसंघापासून ही जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी फाउंडर आणि भारतीय जनता पार्टीच्या एकाच विचारात म्हणजे आमचा देश प्रथम असा या पार्टी देश प्रथम द्वितीय पार्टी आणि तृतीय आम्ही असा देशाखातीर सर्वतोपरी करपा खातीर तयार असलेल्या देशातल्या ह्या नागरिकांनी हे ठरयलें ना अखंड भारताचे स्वप्न साकार झाल्याशिवाय आम्ही मुगे घोषणा अखंड भारत साकार जावपाक ह्या देशात एक विधान एक प्रधान एक निशान हीच घोषणा असपाक जाय आणि त्या धर्तीचेर तेन्नापासून ते आतापर्यंत हे सातत्यान ही लढाई चालू उरली। देशाची जवळपास 70 वर्सां पुराय जाली। 70 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत सुद्धा हो देश एक संघ करपा खातीर एक 317वें कलम रद्द करपा खातीर या अखंड भारताचें स्वप्न आमकां हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सीख इसाई हे सगळे लोक आमकां पळकी न्ही हे सगळे आपली भोवमंडी आसात या देशात आमी सगळे जण एक आसतात पण बाकीचे लोक ते मानिनाशिल्ले पण ह्या देशाची एकता मेंटेन करपा खातीर अखंड भारत जावप हे खूब गरजेचें आशिल्लें पण ते जावपाक दिलें ना। हांव मुद्दाम केन्ना केन्ना सांगता आय एम द विटनेस हांव सुद्दां विटनेस आसा। हांव जवळपास 26 जानेवारी 2013 हांव जम्मू काश्मीराक गेला आणि जम्मू काश्मीरात वयता आसतना तेन्नाची स्थिती 2013ची स्थिती हांवें पळयल्या ती सांगता तुमकां आमचे कडेन तिरंगा आमच्या बॅगात आसा म्हणून आमकां अरेस्ट केलें। जम्मू काश्मीरात एक दीस म्हाज्या बरोबर असंख्य यूथ हांव न्ही कलकत्तांतल्यान जी रॅली सुरू जाली ती जम्मू काश्मीरात एंटर केली। लाखांनी युवक हे तिरंगा लहराव लाल चौक ह्या रॅलीच्या स्पेल जम्मू काश्मीरात एक लाल चौक फेमस प्लेस आसा त्या जाग्याचेर तिरंगो लावपाचो म्हणून थंयसर गेले। हजारांनी लोकांचे हातपाय मोडले हजारांनी लोकांक अरेस्ट केले नंतर एक फ्रेंड्स ताचे दोन्ही हात आनी 2 पाय हे मोडिल्ले फक्त गुळी मारून मरपाचो उरिल्लो। इतकी वायट परिस्थिती तेन्ना जम्मू काश्मीरात 2013 हाडली आनी आमी ताका म्हणटा की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचे स्वप्न जर केन्ना साकार जालें आसत जाल्यार ते 2019 ह्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि ह्या देशाचे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हांच्यांनी 317वें कलम रद्द केले आणि सांगले की जम्मू आणि काश्मीर हांगासर दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा हो या देशाचो अविभाज्य घटक आसा आणि तेकाच लागून अखंड भारताचें स्वप्न जर पयली फावटी केन्ना साकार जालें आसत जाल्यार ते जून 2019 म्हणून आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी याद करता आसतना तांच्यांनी देशा खातीर बलिदान दिलें तांच्यांनी ह्या देशा खातीर आपलो प्राण दिलो अखंड भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिली। ताका जाय जाल्यार आयुश्य आरामांतलें जीवन जगपाक करता कारण ते स्वता मंत्री आशिल्ले जम्मू काश्मीर म्हणजे भारतात विलीन जायना जाल्यार कितें जाता हे म्हणून जगूं शकताले पण ना तांच्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती अखंड भारताचें स्वप्न साकार करपाक दिली। म्हणून आज माझ्या समोर बशिल्ल्या तरणाट्याकडे हांव मागता आमकां प्राणाची आहुती दिवपाची गरज ना आमकां देशा खातीर जगपाची गरज आसा आमकां देशा खातीर कितें तरी करून दाखोवपाची गरज आसा आनी ह्या म्हणजे 21व्या शतकात वयताले ह्या भारत देशात देशाची तिसरी म्हणजे ह्या जगाची तिसरी पावर शक्ती जाता आसतना
म्हणजे इकॉनॉमिकल पॉवर आम्ही एका म्हणटा की फायनान्शियल पॉवर, रिसर्च सेक्टरात पॉवर, डिजिटल सेक्टरात पॉवर, हे सगळें जाता आसतना आमी आमचो ठसो उमटोवपाची गरज आसा आनी तो ठसो उमटोवपा खातीर म्हाका दिसता दीस इज द रायट एज. आमकां ज्या फिल्डात आवड आसा, ज्या फिल्डात आमी शिकता तितून इनोव्हेशन करप, रिसर्च करप, टेक्नॉलॉजी ओरिएंटेड शिकप आनी आमी आमचें करियर करप. म्हणून हांव तुमच्या लागीं मागता की आयज आमी ही जयंती मनयता आसतना आमी जे तेंच्या कडल्यान कितें घेतलें आसा, आमी तेंच्या कडल्यान घेतलें डेडिकेशन, आमी तेंच्या कडल्यान घेतलें सॅक्रिफायस, आमी तेंच्या कडल्यान घेतलें देश प्रेम, आमी तेंच्या कडल्यान घेतलें ह्या देशा खातीर कितें तरी करपाचें. हय, यंग एज आसतली, ह्या यंग एजीत सुद्दां स्वप्न पळोवप गरजेचें आसा आनी तें स्वप्न न्हिदेंत न्ही, तें स्वप्न जागे आसतना पळोवपाक जाय. आनी अशें स्वप्न पळोवचें की तें स्वप्न पळयता आसतना हांव म्हजो करियर करतलो. आनी म्हणून तें म्हणटा आमी ह्या देशाचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न तुमकां सगळ्या जाणांक दाखयता. ह्या देशाचो जेन्ना स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना म्हणजे घडये कदाचित म्हणजे त्या देशातल्या विकसीत भारत करपेची संकल्पना पुराय करपी तुम्ही सगळे जण आसतले. आनी त्या विकसीत भारताक 2047 हे घडोवपा खातीर, करपा खातीर, तुमी वांटो घेवपा खातीर प्रत्येकाचो वांटो जर आसपाक जाय आसत जाल्यार आज पासून आमी ताका म्हणटा की सॅक्रिफायस आनी डेडिकेशन हाची गरज आसा. म्हणून आमी सातत्यान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे क्लीन इंडिया आसतलें, स्किल इंडिया आसतलें, डिजिटल इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, फिट इंडिया आसतल्यो, ह्यो वेगवेगळ्यो संकल्पना आमकां दाखयल्यो.